दर्यादेगेवेली 200 बेकायदेशीर घरां साल्वार करची म्हण बायणाचो शेकड्यांनी लोक शुक्रारा सांजे पणजे पावलो। घरांचेर बुलडोजर भोंवडावचे पयलीं थंयच्या लोकांची पयलीं पुनर्वसणूक करची म्हण लोक मागतात। लोक पयलीं बस स्टँडार जमले, थंयच्यान आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हेलो। तांच्या बरोबर एक्टिव्हिस्टय आशिल्ले। बंगल्यार मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान तांणी कचेरेंत निवेदन दिलें। बायणाच्या 205 घरांक जिल्लोधिकाऱ्यान मोडपाच्यो नोटीसी काडल्यात। 5 सप्टेंबराक कारवाय जावपाची आशिल्ली। बायणा दर्यादेगे लागसार लोकवस्ती उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान 205 बेकायदेशीर घरांक नोटीसी धाडल्यात। 5 सप्टेंबर मेरेन घरां खाली करची म्हूण तांकां आदेश दिला। जाल्यार ती घरां कित्याक खाली करची न्ही म्हूण मामलेदारान कारणां दाखयन नोटीसी काडल्यात। नोटीसी फाटीं घेवच्यो म्हूण बायणाचो लोक आल्तिनार पावलो। आता शोकॉज नोटीस ती आमी चॅलेंज केल्या मामलेदार हातून। दुसरी नोटीसाचेर आमी थंय रिप्लाय फायल केला डेप्युटी कलेक्टरा कडेन। आता हो लिगल प्रोसेस, तेंचे कडेन रेशन कार्ड आसा, आमचे कसले ते आधार कार्ड आसा, पासपोर्ट आसा, सगळे तरेची तेंचे कडेन फेसिलिटी आसा, बाकी सगळी तरेची कार्डां आसा, हाऊस नंबर आसा। तांकां तर काडटले जाल्यार रिहॅबिलिटेशन करचें पडटा कायद्यान, म्हणजे दुसरे कडेन तांकां जागो घरां बांदून दिवची पडटा। डिमांड म्हणजे इमिजिएट डिमांड नोटीसी, डेमोलिशन नोटीस विड्रॉ करच्यो। आता सध्या पयलीं आता ते 72 जाणां ऑलरेडी ते डेमोलिशन जाल्ले आसा। सध्या आता 201 जाणांक आता नोटीस इश्यू केल्ली आसा घरांक, आनी हेच्या फुडें आनी म्हाका दिसता 400-500 घरांक आता थंय डेमोलिशन ऑर्डर येतली हेच्या मुखार। घरां मोडपाक आयल्यार परिस्थिती हाताभायर वतली म्हूण सिटून शिटकावणी दिल्या। आमची जर घरां मोडली जाल्यार ते आमचें घर, हे गव्हर्नमेंट बंगलो, गव्हर्नमेंटाच्या बंगल्यान आमी भितर सरतले आणि गव्हर्नमेंट बंगल्यान जो पळय रावता ताका आमी जर्मनीक धाडटले। घरां जर मोडली जाल्यार 2000, 3000, 5000, 10,000 लोक हांगा जमतलो आणि पुलिसाचे कडे तोडून भितर वयतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। मुंगुल मडगांवां सेंट्रो गाडयेचो ताबो सुटून ड्रायव्हरान पोन्न्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो। गाडयेंतले लोक बऱ्यान सुटले, कोणाक दुखापत जावंक ना। मात लोकांनी एक्सिडेंटा खातीर थळाव्या प्रशासनाक जबाबदार धरला। लोक म्हणटात मुंगुल ते बेतालभाटी वचपी हो रस्तो सामको अशीर आसा, थंय अदीमदीं अपघात जायत असतात। सरकारान दखल घेवन रस्त्याचें रुंदीकरण करूं ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आमगे हिंगा जायते एक्सिडेंट हिंग घोटाय आनी आम रोड वायंडिंगा लागून आम जायते रिक्वेस्ट केला जाय जाणा कडेन, जाय जाण येताय आनी अजून तेंगे फायल मुखार गेल्ला आनी आमकां बेगीन मातशें आम कोण दिचे। ते जायत्यो गाडयो पोटाय आनी रिक्स आहा, मिनी बस वयताय, तितून भुरगीं आसताय आनी कितें जालें जाल्यार आमकां गांवां मातशें प्रॉब्लम येवचे, कित्याक दूख भोगतलें। ही गाडी कोण आहले सद्या? ही गाडयां तो 1-4 चेडवां आहले आनी ते एकलो चलयतालो उतोडा कोण भुरगो। कोणाक कांय जालें ना? ना तेंकां कांय जालें ना। आनी आख्ख्या गोंया म्हजे तरी आसतना हांव उगी आतां हांव उगी रावची ना। आतां आमी सगळीं हिंगा बसोन रावतलीं, हे बेगी साको बांदना जाल्यार। सदमाला कोण येता तो येवन हांव पळयतां, खंयचो मिनिस्टर येता तो दिवची ना। हे गाडये बेतालभाट टेम्पो पासून सोडची ना। आयच्या आयज इन्क्वायरी कोण नाल्यार बेगी येवन आनी बांदूंक एक्शन घेयना जाल्यार। फोंड्या पालिकेन वाडयल्लो सोपो रद्द करून फाटले कितलेशे दीस चालू आशिल्लो बाजारकारांचो वाद एकदाचो सोंपोवचो म्हण आमदार लव मामलेदार मागता। फोंड्या पालिकेन सोप्याचो प्रश्न प्रतिश्ठेचो करचो न्हय असो उलोय आमदारान मारला। हो प्रश्न सुटावो जावचो म्हण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक परत एकदा विनवणी करतलो अशेंय लवून उलोवन दाखयलां। फोंड्या पालिकेचो सोपो प्रश्न फाटले कितलेशेच दीस गाजता। फोंड्या पालिकेन सोपो वाड रद्द करून हो प्रश्न मिटोवचो अशी सुचोवणी थळावे आमदार लवू मामलेदारान केल्या। हांव हांकां सुद्दां उलयलां आमच्या थोड्या कावन्सिलरा कडेन की तुमी तो रोल बॅक करा म्हणून, आनी दॅट इज द एप्रोप्रिएट हे। ताणी जर रोल बॅक केलो तो जाल्यार दॅट वील बी द बेस्ट सोल्युशन फॉर एवरी वन, टू द पब्लीक, टू द वेंडर्स, टू द कावन्सील, टू मी, टू द गव्हर्नमेंट। म्हाजें मत ठाम मत आसा कितें,
जो त्यांनी इलिगली सोपो वाडयला दॅट इज रॉंग आणि गव्हर्नमेंट शूड गिव्ह डायरेक्शन्स टू म्युनिसिपालिटी टू रोल इट बॅक टू ओरिजिनल ₹5 हे माझी अपेक्षा असं गव्हर्नमेंटा कडल्यान गव्हर्नमेंटान ते करूंक जाय. फोंडे पालिकेचो सोपो प्रश्न सुटावो जावचो म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा लागीं उलयतलो अशें आमदार मामलेदारान सांगलें. सीएम आयलो की सीएमा कडेन परत उलयता आनी वी वील ट्राय टू कन्विन्स सीएम ऑल्सो की तूं रोल बॅक करपाक डायरेक्शन दी म्हणून. एक्चुअली गव्हर्नमेंटान हेतून एक सुद्दां पयसो घाली नासतना इफ दीस कॉन्ट्रॅक्ट इज विड्रॉन कॉन्ट्रॅक्ट जर सीज केलो जाल्यार इट वील बी एवरीथिंग वील बी नॉर्मल. फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.